गोय फुटबॉल संघटनेक उरिल्ले अनुदान बेगीनूच मेळटले। मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान आश्वासन दिला। कोरोना महामारी आणि हेर कारणाक लागून गोय फुटबॉल संघटनेक हे अनुदान मेळ्ळें ना, पूण आतां परिस्थिती सामान्य जाल्ल्या कारणान जाता तितल्या बेगीन GFAक अनुदान मेळटले अशें तांचें म्हणणें। बऱ्यांतले बरे खेळगडे तयार करतले जाल्यार फुटबॉल खेळाक मुळाव्या पावंड्यार प्रोत्साहन दिवचें पडटलें अशें मुख्यमंत्र्यान ह्या वेळार सांगलें। मुसा अलीचे यादीन आयोजीत केल्ले तिसरे अखिल गोय फुटबॉल सर्तीच्या बक्षीस भेटोवणे सुवाळ्यात मुख्यमंत्री मुखेल सोयरे म्हणून उलयताले। कानोळी स्पोर्ट्स क्लबान ही सर्त जिखली। फायनलीत तांणी मार्णा शिवोलेच्या सेंट एंथनी क्लबाक 2-1 अशा गोलान हारयले। आम्ही ग्राउंड लेवलाचेर फुटबॉल कशा पद्धतीत प्लेयर्स रेडी जातले हाज्या खातीर त्यांना एफर्ट्स घेतले। पण म्हाका खबर आसा ड्यू टू द पॅन्डेमिक बाकीचे इलेक्शन्स हे सगळ्या हातूंतल्यान दोन गजाली पेंडिंग उरल्या। तांची ग्रँड्स GFA ची मेळपाची उरल्या। विदीन शॉर्ट स्पॅन ऑफ टायम आमी GFA जी ग्रँड मेळपाची उरल्या ती जाता तितके बेगीन तांकां ग्रँड्स GFA तांची ग्रँड्स दितले। आणि दुसरें आमचे रुटीनली जो फील्ड फंक्शनरीज तांच्या खातीर काम करता तांचे काही ड्यूज पेंडिंग उरल्या। ते ड्यूज जे आसा हे तांकां जाता तितके बेगीन तांकां ड्यूज मेळटले, कारण फाटले कंटिन्युअसली कितलेशेच दीस ते म्हजे कडेन फॉलो अप करीत आसा।